काँग्रेस आनी भाजपा पक्ष सोडलो जाल्यार हेर राजकीय पक्षांक लोकसभा वेंचणूक जिखपा खातीर 1% लेगीत संद ना. काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय खासदार फ्रांसीस सार्दिन म्हणटा. ही विधानसभा न्ही तर लोकसभेची वेंचणूक आशिल्ल्याचे हेर पक्षांनी लक्षांत घेवपाक जाय. लोकसभे खातीर फुडें सरिल्ले हेर राजकीय पक्ष हे भाजपाचीच बी टीम आशिल्ल्याची टिकाय सार्दिनान केल्या. फाटले कांय दीस बंद आशिल्ले तिळारी धरणाचे उदक निमणे पर्वरी उदक शुद्धीकरण प्रकल्पांत पावले. बुधवारा पुण्याच्या तांत्रीक पंगडाक तिळारी धरणाचे दार बसोवपाक येस आयले. तिळारीचे उदक पर्वरी उदका शुद्धीकरण प्रकल्पांत पाविल्ल्यान उदकाचो उणाव आशिल्ल्या पर्वरी आनी साळगांवच्या लोकांक आतां वेवस्थीत उदकाची पुरवण जातली. गाडयेच्या नंबर प्लेटीवयर माफियाचो तक्तो लावन वरात भोंवपी एकल्याक ट्रॅफिक पुलिशेन धपको दिलो. ही हमर कार महाराष्ट्रांत रजिस्टर आसा, पूण एका गोंयकारान ती महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत हाडल्या. पुणे पोस्ट ऑफिसान इंटरनेट नाशिल्ल्यान सध्या पोस्टाच्यो सगळ्यो सुविधा थंय बंद पडल्यात. एडी आसूं नाजाल्यार पोस्टाचे हेर वेव्हार इंटरनेट डावन जाल्ल्यान सध्या लोकांचे हाल जाला. तशेंच पोस्ट ऑफिसांत आशिल्लो फॅन तशेंच हेर भौशीक गरजेच्यो सुविधाय मोडल्यात. पोस्ट ऑफिसाक नूतनीकरणाची गरज आसा, तशेंच हांगा डोंगल दिवन इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. कोळशाच्या वाडट्या प्रदूषणाक लागून वास्कोकार खुबळ्यात. कोळशाचें प्रदूषण दिसान दीस वाडतूच आसा. ताका लागून धाकट्या भुरग्यांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. येता ते पालिका बसकेन हो विशय काडून तो सोडोवपाचो यत्न करतलो अशें नगरसेवक विनोद केळणेकारान सांगले. कोळशाचें प्रदूषण उणें करपा खातीर ड्रोन घालप होच पर्याय आशिल्ल्याचे आदोगाद सुनील लॉरान सांगले.
नयबाग पोरसकडी वाठारांत 26 वड्यांचेर कारवाय जालीच ना. ते आदी मंगळारा खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पुलीस बंदोबस्तांत एक वडे कातरून उडयिल्ल्यान व्हडलो बोवाळ जाल्लो. उरिल्ल्या वड्यांचेर बुधवारा कारवाय करतले अशें त्या वेळार अधिकाऱ्यांनी सांगिल्लें. मात बुधवारा हे अधिकारी थंय दिसलेच ना. देखून ह्या सरकारी कारवायेचेर प्रश्न उप्रासला. भ्रष्ट सरकाराक 2024 देशांतल्यान मुक्त करप हेच आमचें लक्ष्य आसा अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान काँग्रेस स्थापणूक दिसा म्हणला. भाजप सरकार फकत आश्वासनां दितात पूण कामां मात कांयच करिनात असो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केला. मोर्जे वाठारांत कोयराचो आनी सांड उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्रासला. कोयराक लागून पुराय उदक प्रदुशीत जाला. देखून मलेरिया, डेंग्यू सारखी हेर साथीची दुयेंसां पातळपाचो भिरांत थळाव्यांच्या मनान उप्रासला. ताका लागून बेगोबेग ह्या अळशिकावण्या कोयरा पासून आमकां मुक्त करचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. सिंगल यूज प्लास्टीक पोतयांचो वापर टाळात आनी सैम राखात असो संदेश दीत शिरगांव सरकारी शाळेच्या भुरग्यांनी दिवचलच्या बाजारांत जागृताय केली. बाजारांतल्या विक्रेत्यांक भुरग्यांनी कागदी आनी कापडी पोतयांचे वांटप केलें. मिनरल फाउंडेशन आनी दिवचल पालिकेच्या आदारान वेस्ट मॅनेजमेंट कार्यावळी खाला हो उपक्रम आयोजीत केल्लो. वाळपयच्या ग्रुपान फुगडी घालून लेगीत प्लास्टिका आड जागृताय केली. हे कार्यावळी नगरसेवक तशेंच शिरगांव शाळेचे शिक्षक वांटेकार जाल्ले. नातालांची सुटी आसून लेगीत विद्यार्थी हे रॅलींत वांटेकार जाल्ले. दिवचलच्या बितल्ली पेटेंतल्या देवी शांतादुर्गेच्या मठ मंदिरांत बुधवारा राती लोककलेचे दर्शन घडोवपी शंकासूर कालो उमेदीन जालो. मजगती श्री शांतादुर्गा देवीचो वर्सुकी कालोत्सव व्हडा भक्ती भावान मनयलो. दिवचल तालुक्यांतल्या कांय थारावीक वाठारांनी पारंपारीक काल्याची परंपरा तिगून आसा. तातूंत दिवचल शाराचो आस्पाव आसा. दिवचलच्या काल्याक शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा आसा. काल्याचे खाशेलेपण म्हळ्यार बायलांची पात्रां दादलेच करतात. पळयात काल्याची खिणचित्रां.
गोंयांत आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांक 70% घट पळोवपाक मेळटा. एशियाई पर्यटन महत्व आशिल्ल्या देशांनी पर्यटन विजा फुकट दिवप आनी गोंयांत चलपी बेकायदेशीर गजाली हाका कारणीभूत आसात. ते भायर बरे भारतीय पर्यटक गोंय सोडून बाली, थायलंड ह्या सारकिल्ल्या देशांत वचपाक लागल्यात, असो खुलासो भाजपाचो खुद्द मंत्री मायकल लोबोन केला. सरकारान भायल्या देशांनी पयशे मोडून गोंयचे प्रचार केलो, ताचो कांयच फायदो जालो ना. हाचेर हांव विधानसभेंत आवाज काडटलो अशी शिटकावणी मायकलान स्वताच्या सरकाराक दिल्या. आल्दोना रामतळे हांगसर चालू आशिल्ले MRF शेडीचे बांदकाम निमणे थांबोवपाचे निर्देश दिल्यात. ह्या प्रकरणाची सुनावणी 2 जानेराक जातली. मात थळाव्यांनी पंच वांगडीचो पुतळो लासयल्ल्यान आपल्यो भावना दुखावल्या अशें म्हणीत हाचेर आपूण गुन्हो दाखल करतली अशी शिटकावणी पंच वांगडी अभिज्ञा सातर्डेकरान दिल्या. फाटल्या कांय दिसां सावन चलिल्ल्या आल्दोना रामतळे वाठारांतल्या MRF शेडीचे बांदकामाक थांबोवपाचे निर्देश दिल्यात. हे प्रकरणात धार्मीक वळण घेतिल्ले आनी लोकांच्यो भावना दुखावल्यो. लोकांनी ह्या प्रकल्पा आड पोटतिडकीन पंच वांगडी अभिज्ञा सातर्डेकर हांचो पुतळो लासिल्लो. ह्या बांदकामाक थांबोवपाचे निर्देश दिल्यात आनी 2 जानेराक हाचेर सुनावणी जावपाची आसा. मात ह्या प्रकल्पा आड विरोध करपी थळाव्यांनी पोटतिडकीन पंच वांगडी अभिज्ञा सातर्डेकर हांचो पुतळो लासिल्लो. ह्या प्रसंगाचेर आपल्यो भावना दुखावल्यात अशें म्हणीत पंच वांगडी अभिज्ञा सातर्डेकरान हाचेर गुन्हा नोंद करपाची शिटकावणी दिल्या. शेल्डे कुडचडीच्या शेल्डे तलावांत उबारपी तमनार प्रकल्पाच्या लायटीच्या खांब्याक थळाव्या लोकांनी विरोध करीत बेरेस्तारा आंदोलन केले. थळाव्या लोकांनी बोवाळ केल्या उपरांत निमणे हो लायटीचो खांबो दुसरी कडेन घालपाचो निर्णय जाला अशी माहिती आमदार निलेश काब्राल हांणी दिल्या. लोकसभेच्या तयारेक भाजपान आनीक नेट धरला. लोकसभा वेंचणुकेंत मतदानाची टक्केवारी वाडोवन 2 सिटां जिखपाचो निश्चय भाजपान केला. पूण उमेदवारी विशीं मात सस्पेन्स दवरला. संघटन बळकट करपा खातीर भाजपान बेरेस्तारा कार्यकारिणी आनी पदाधिकाऱ्यांची बसका आपयली. गोंयकारांचें लक्ष भाजपाचो उमेदवार कोण आसतलो हाचेर लक्ष रावन उरला. श्रीपाद भाऊ हे उत्तरेचे उमेदवार म्हूण फुडाराक उरतले काय दक्षिणेंत उमेदवार कोण आसतलो हाचेर अजूनय भाजपान कसलेंच भाश्य केलें ना. उमेदवारी आमी थारायनात. केंद्राची समिती उमेदवारी कोणाक दिवपाचे ते थारयता. आमी चर्चा करून कसलोच फायदो ना. केंद्र उमेदवारी जाहीर करतले अशें परतून एक फावट तानावडीन सांगलें. तिळारी धरणाचे उदक सोडल्या उपरांत ओव्हरफ्लो जावन सडये शिवोले वाठारांत उदक घरांनी घुसला. रस्तो उदका पोंदाक गेलो अशी जावपाची परिस्थिती म्हळ्यार व्हाळ नितळ नाशिल्ल्यान उदक रस्त्यार आयले आनी कोयरा सयत उदक घरांनी भरले अशें थळावे सांगतात.
म्हजे कडेन पोर्तुगीज पासपोर्ट ना देखून आपल्याक चिंता करपाची गरजूच नाशिल्ल्याचे पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा सांगता। आदलो आमदार मिकी पॉशिकोन केल्ल्या आरोपांत कसलेच तथ्य नाशिल्ल्याचे आलेक्साचे म्हणणे। पेडण्या मार्केट वाठारांत वचपी रस्त्याचे रुंदीकरण जावपाक जाय। ह्या रस्त्यार 2 ते 3 वॉल्तां आसात। ह्या वॉल्तांचेर गाडयो टर्न मारतना आडकून उरतात आनी उपरांत थंय ट्रॅफिक जॅम जाता। साबार वेळार हो प्रस्न उप्रासून लेगीत सरकारान ह्या विशया कडेन दुर्लक्ष केला असो आरोप थळावे लोक करतात। कुळे पोस्ट ऑफिसान इंटरनेट नाशिल्ल्यान सध्या पोस्टाच्यो सगळ्यो सुविधा थंय बंद पडल्यात। एडी आसूं नाजाल्यार पोस्टाचे हेर वेव्हार इंटरनेट डावन जाल्ल्यान सध्या लोकांचे हाल जाला। तशेंच पोस्ट ऑफिसान आशिल्लो फॅन तशेंच हेर भौशीक गरजेच्यो सुविधाय मोडल्यात। पोस्ट ऑफिसाक नूतनीकरणाची गरज आसा, तशेंच हांगा दोंगर दिवन इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। मडगांव नव्या बाजारांत उजो लागपाच्यो घडणुको घडत आसात। पालिकेन लक्ष दिवन फायर हायड्रंट कनेक्शन दिवचे आनी पे पार्किंगेचो प्रश्न बेगोबेग सोडोवचो अशी मागणी दुकानदारांनी केल्या। मंगळारा मडगांव नव्या बाजारांत 2 दुकानांक उजो लागिल्लो। ह्या घडणुके उपरांत दुकानदार परत साळवल्यात। 25 वर्सां फाटीं फायर हायड्रंट बसयले पूण कनेक्शन दिल्लें ना। उजो लागपाच्यो घडणुको तर वाडत आसा। सुमार 400 दुकानां धोक्यांत आसा। बेगोबेग पालिकेन हे हायड्रंट चालू करचे अशी मागणी दुकानदारांनी केल्या। उदकाचो प्रश्न सोडोवपाक टाकी बांदची अशी मागणी दुकानदारांनी केली। टाकी बांदल्यार सुरक्षा आसतली अशी आस ह्या दुकानदाराक आशिल्ली। तशेंच गाडयो दवरपाक पे पार्किंग करचे अशें उलोवप जाल्लें। पूण पालिका बसका घेता उपरांत प्रश्नाचेर उदक सोडटा। आतां तरी पालिकेन आनी अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिवन दुकानदाराक न्याय दिवचो अशी मागणी दुकानदारांनी केल्या। सरकारान पयलीं वन हक्क दावे निकालान काडचे उपरांत मादळ अभयारण्य क्षेत्राची प्रक्रिया करपाक घेवची अशी मागणी वाळपयच्या शेतकार संघटनेन पत्रकार परिशद घेवन केल्या। सरकार शेतकारांच्यो जमनी लुटपाक सोदतात असो आरोप ह्या वेळार संघटनेच्या वांगड्यांनी केल्या।
गोंयांत सनबर्न नेटान चालू आसा. सनबर्न आयोजनान गुवळी वखदांचेर पाळत दवरपा खातीर गोंय पुलीस सज्ज रावल्यात. ANC गुन्यांव फाटो थळावे पुलीस स्टेशन आनी फॉरेन्सिक हांच्यांनी एक विशेष पथक स्थापन केला. तशेंच सुवातेर डॉग स्क्वॉडूय तैनात दवरतले. दुबाव येता तांकां धरून त्या मनशा कडेन ड्रग्स आसा काय ना ते पळोवपा खातीर आनी कोण ड्रग्साच्या गुळेंत आसा काय ना ते निश्चित करपा खातीर पुलीस हे फावट तंत्रगिन्यानाची मजत घेतले. जर दोशी मेळ्यार खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सन हांणी दिली. दोन वर्सां पयलीं भारता सयत सगळ्या संवसाराक सतायिल्ल्या कोरोना थामीन परतून तकली वयर काडल्या. कोरोना दुयेंतीचो आंकडो नेटान वाडत आसा. व्हायरसाचो एक उत्प्रकार JN.1 हो नेटान पातळत आसा. ह्या व्हायरसाची लागण जाल्लो पयलो दुयेंती केरळांत सांपडलो. त्या कोरोनाचोय दुयेंती केरळांतूच मेळिल्लो. आतां हो व्हायरस सुमार 6 राज्यांनी पावला. हातूंत गोंयचोय आस्पाव जाता. सध्या देशांत 4093 सक्रिय कोरोना संसर्ग जाल्ले दुयेंती आसात. हातूंतले चडशे दुयेंती केरळांत आसा. फाटल्या 24 वरांत राज्यांत 35 नवे दुयेंती सांपडल्यात. हाचे वांगडाच सध्या राज्यांत 103 कोरोना दुयेंतींचेर उपचार सुरू आसात. तुमच्या वाठारांत कोरोना दुयेंतींचो आंकडो वाडला जाल्यार गर्दीच्या सुवातेर फेस मास्क लावचो. उक्त्या हवेच्या जाग्यार रावल्यार कोरोनाची लागण जावपाची शक्यताय उणी जाता. परत परत हात धुवचे अशें जाणकारांनी सांगलां. देशभरांत फाटल्या 5 वर्सांत वाघांच्या हल्ल्याक लागून 302 जाणांक मरण आयलां. जाल्यार महाराष्ट्रांत 55% बळी पडल्यात. वाघाच्या हल्ल्यान मरण आयिल्ल्या लोकांच्या कुटुंबांक आतां मेरेन केंद्रान 29.57 कोटी रुपया लुकसाण भरपाय दिल्या अशी माहिती सरकारान ह्या सप्तकांत लोकसभेक दिली. बिहारांत वाघांच्या हल्ल्याक लागून जावपी मरणांत वाड जाल्या. वाघाच्या हल्ल्यान मरण आयिल्ल्या मदीं 2019 वर्सा 0, 2020 वर्सा 1, 2021 वर्सा 4 आनी 2022 वर्सा 9 आसा. भारतांत वाघांची संख्या 2018 वर्सा 2967 आशिल्ली. ती 2022 वर्सा 3682 जाली. अनुजलयान जाहीर केल्ल्या सरकारी आंकड्या प्रमाण वर्सुकी 6% वाड जाल्ली आसा. फाटल्या 4 वर्सांनी वाघांची संख्या 50% वाडल्या. देशांत मध्य प्रदेशांत सगळ्यांत चड वाघ 785, कर्नाटकांत 563, उत्तराखंडांत 560 आनी महाराष्ट्रांत 444 वाघ आसात. बाणस्तारी चलत वचपी एका मनशाक धपको दितकच दुचाकी वयल्यान फाटल्यान बशिल्लो शाकीब सय्यद रस्त्यार पडून जखमी जाल्लो. चलत वचपी मनशाचे GMCंत उपचार सुरू आसात. सध्या तो बरो आसा. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण GA05Q6594 क्रमांकाची स्कूटर माड्डोळ वताली. त्या वेळार बाणस्तारी हो अपघात जालो. हातूंत स्कूटरीर फाटल्यान बशिल्लो तरणाटो जखमी जालो. माड्डोळचे हवालदार कृष्ण धारवेकर हांणी पंचनामो केलो. दर एका गरीब मनशाक सरकारी येवजणेचो फायदो मेळोवपाक भारत सरकाराच्या जनधन येवजणेचो खूब म्हत्वाचो वांटो आसा. प्रधानमंत्री जनधन येवजणे खाला उगडपी सुमार 20% बँक खातीं निश्क्रीय आसात. 6 डिसेंबर मेरेन वट्ट 10.34 कोटी निश्क्रीय खात्यांतल्यान 4.93 कोटी खातीं बायलां कडल्यान उक्ती केल्ली अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड हाणें राज्यसभेक दिली. देशभरांतल्या बँकांकडल्यान मेळिल्ल्या आंकड्या प्रमाण सुमार 51.11 कोटी प्रधानमंत्री जनधन खात्यांतली सुमार 20% खातीं 6 डिसेंबर मेरेन निश्क्रीय आसात. निश्क्रीय जनधन खात्यांत जमा जाल्ली शिल्लक सुमार 12,779 कोटी रुपया आसा, जी PMJDY खात्यांतल्यान वट्ट जमा निधीच्या सुमार 6.12% आसा.